Praise the Lord. Hallelujah. देवाक वाखाणणी, देवाक दिनवासनी, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. ते देवाक आमी वाखाणया ह्या सोबीत आयच्या दिसा पासत, आयच्या वेळा पासत. तेजी जिवीत आमचे भितर आसा आनी आमी तेका वाखाणूंक जाय हर एका दिसा, हर एका वेळार, कित्याक तो योग्य तेजो आसा. Hallelujah. O shikendra mantra se ribisantla mahantra basi. Shiklendra masakandra mazindra bushikitra masakandla mantra se. Izendra mashukudra bazandra masikitla mantra se. Izendra masukundra masakandla mantra se ribi. Ilibri misakandra mashukundri bizi. Olebra masakandra masakand libri mishikendra masu. Ethanikendla mantra se. Ethanikendla mantra se ribi. Bisi vidla mantru si kindla mantra si ribisu izendra mashakandra masukundla mantra si izendra mashi klendra masukundra masi izendlo kundra mashakandra masukundla mantra si ribisi urakandine menikete namasukundine menisi olebra mashakandra masukundra masi olebra mashakandra masukundra masakandra masi olebra mashukundra masu endlo musikind la mantru sikit la brahmahandra masi izendro mushikidra masukho tenikend la mantra si. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. देवाचे उतर आमच्या भितर आसा. देवाची उतरान आमी स्वतंत्र जाता. देवाचे उतरान आमी हर एका वेळार चलता. लेब्रा मासा खांत्रे बिजांत्रा माशी. देवाचे उतरा भाशेन उतरना, देवाचे उतरा भाशेन जिवीत ना. ओले ब्रामासो क्लेंद्रा मासो कोन रामा देंद्रा माशो को त्रिविजा एजेंद्रा माशे खांद्रा मासो असलेरा माखांद्रा मासो को जेंद्रा मासे केत लाब्रामा खांद्रा मासे ओले ब्रामाशे केंद्रा मासे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देवाच्या वेळार वाखाणुया आमच्या दर एका दिसा पासून, दर एका वेळा पासून. हालेलुया, हालेलुया. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो बरवासो. हे गीत गायन करून आमी आमच्या देवाक वाखाणुया. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. O brashanta la vatra masse ketra lande. Libra mantro utra masse ketra lande. Masho kotra vatra masse keriala. Gimatro utra masse makiaraba. Oh, hallelujah, Jesus. O brashanda laba. तुझ्या उतरावर आम्ही नितळ जाता माझ्या दानी. ओ ब्राशांताला वात्र मासके तुझ्या उतरावर आम्ही नितळ जातो. ओ ब्राशांताला वात्र मासके. ओ हालेलुया. सोऱ्या काळजांता तुकार दान पुरता सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सुखतेन तुझी सेवा करता आगावासा आगावासा सोम्या आगावासा सोम्या आगावासा सोम्या आगावासा आगावासा सोम्या आगावासा सोम्या आगावासा सोम्या आगावासा. जे दोन्ही हात वर उभारून मोगाच्यानं आमच्या देवाक दिन वाचूया. आम्ही असत
आम्ही पातकी, पण त्याच्या उतराक लागून आम्ही नितळ जाता. तू म्हजो आसरो, तू म्हजो राखणदार, तू म्हजो पिकोंडार, तू म्हजो देव, तू म्हजो आसरो, तू म्हजो राखणदार, तू म्हजो पिकोंडार, तू म्हजो देव. सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सोबतेन तुजी सेवा करता. आंगा आसा, आंगा आसा, सोम्या आंगा आसा, सोम्या आंगा आसा, सोम्या आंगा आसा. Angavasa, Somya, Angavasa, Somya, Angavasa, Somya, Angavasa. Angavasa, Somya, माझ्या कष्ट Angavasa, Somya, माझ्या दुःखात Angavasa, Somya, Angavasa. Shikant la mantresi, brisa santrasi, libra masha cantrezantru, shikantanantri, shikantanantru standresti, shikantanantri, likantanantru standrastu, levantanasi. Gesù मोजो सामर्थ्यशाली, माझ्या जीविताचो तोनी. Gesù मोजो सामर्थ्यशाली, माझ्या जीविताचो तोच दोनी. Amen. Levra mashuku dramandrusi, shikantanandrusti, shikantanandrusti riri. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lekarama sokontre mezenkantana kika. Erama kantana makontra basakile. Erabenkendro mostu kutini kentlama. Rebe sokonte ki lekaramashu. Eden ketla kentrama sokoteni ken. वर्गाचे स्पिरिट तुमच्या भितर काम करता. संपूर्ण कायचे स्पिरिट तुमच्या भितर आधारिता तुमकां राखता, सांबाळता. हर एका वेळार तो स्पिरिट तुमच्या सांगाता आसा. जेजू क्रिस्तान तुमकां पाचावणी दिली. हांव केन्नाच तुमकां अनास कसो सोडचो.
एक शहरात धाडटलो तोच तो शहरात या. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयच्या दिसा देवाचें उतर घेवया. खेरीज भाशेन देव आमकां आदार दितलो. एका नवीन उतरा वरवीं आमकां तेच्या उतराची सजमवणी मेळो. आमेन. पळयात आयज धर्मयुद्धांचो इतिहास एक्ट चॅप्टर 4 धर्मयुद्धांचो इतिहास 4 अविसूर आनी 12वी ओळ पळोवया कितें म्हणटा. एक्ट चॅप्टर 4 वर्स 12 धर्मयुद्धांचो इतिहास 4 अविसूर आनी 12वी ओळ. आमेन. मागीर अशा भाशेन म्हणटा देवाचें उतर, दुसऱ्या कोणाच वरवीं, प्रेज द लॉर्ड, आयकून घे, दुसऱ्या कोणाच वरवीं, प्रेज द लॉर्ड, सजमान घे, दुसऱ्या कोणाच वरवीं वा कोणाच्याच वरवीं, सजमान घे आतां, दुसऱ्या कोणा वरवीं आनी कोणाच्याच वरवीं, प्रेज द लॉर्ड. खंय एका मनशाचें सजमयता पवित्र पुस्तक आनी जायत्या मनशांचें सजमयता. प्रेज द लॉर्ड. पळयात सजमान घे. आनी दुसऱ्या कोणाच्याच वरवीं, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी दुसऱ्या कोणाच्याच वरवीं, प्रेज द लॉर्ड. खंयचो वन पर्सनूय न्हू आनी दुसरो खंयचोय आनी मनीस न्हू. आनी दुसऱ्या कोणाच्याच वरवीं सोडून मेळूंक शकना. प्रेज द लॉर्ड. खंय डायरेक्ट पवित्र आत्म्यान डिक्लेअर केला कितें तर सोडवून मेळो शकता असो कोण जावन आसा. आमेन. सोडवून, आतां म्हाका सांगात सोडवून म्हटल्यार कितें. प्रेज द लॉर्ड. थोडी जाणां म्हणटाली सोडवून म्हटल्यार ब्रदर सोडवून न्हू, सुटका न्हू. प्रेज द लॉर्ड. हय सारकें, सुटका सोडवून. पूण ही सोडवून म्हटल्यार एक्झॅक्टली कितें आनी आमकां देवान खंयथान सोडवून दिली, खंयथान. प्रेज द लॉर्ड. पयलें म्हटल्यार आमकां देवान मरणांतान सोडवून दिल्या. आमेन. आमकां देवान पातकांताय सोडवून दिल्या. आमेन. आमकां देवान श्रापांतान सोडवून दिल्या. जी कितें सगळी जी सोडवण आसली, सगळे जे श्राप आसले ते सगळ्या वरवीं जेजू क्रिस्तान तुका आनी म्हाका सोडवून दिल्या. आमेन. सजमन घ्या. जेजू क्रिस्तान तुका आनी म्हाका सोडवून दिल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां हय पवित्र आत्मो डिक्लेअर करता कितें तर दुसऱ्या कोणाच वरवीं, प्रेज द लॉर्ड, दुसऱ्या कोणाच्याच वरवीं सोडवून मेळूंक शकता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दुसऱ्या कोणाच वरवीं सोडवून मेळूंक शकना म्हणटा. कोणाच वरवीं सोडवून मेळूंक शकना. सो सोडवून दितलो एकल्याच नांव आसा तें म्हटल्यार जेजू क्रिस्त. आमेन. आतां पळयात फुडें कितें म्हणटा पळय. कित्याक आमकां सोडवून दिवंक शकता तसलें आनी दुसरें नांव मळबा खाला देवान मनशाक दिवंक ना. प्रेज द लॉर्ड. आतां खंय सजमोन घेयात, आमकां सोडवून मेवतलें एकलेंच नांव आसा, तुज्या आनी म्हाज्या मदीं एकलोच मध्यस्थी आसा, तो म्हटल्यार जेजू क्रिस्त. प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्ता बगर आमकां कोणूच मध्यस्थी ना आसा वा आमकां कोणाची मध्यस्थी घेवन सर्गार वचोंक जायना. हें क्लियर आसा. समजून घेयात. जेजू क्रिस्त जावन आसा. पळयात तुम्ही म्हणटाले ब्रदर अशें कित्याक म्हणटाय तूं जेजू क्रिस्त एक सोडवून दिवंक शकता. येस, कारण आहा तेका. कित्याक पळयात सोडवून दिवच्या पासत जी प्रोसिजर आसली ती म्हटल्यार रक्ताची. आणि जेजू क्रिस्त एकलोच आसलो. तेणी आपले संपूर्ण कायन रगात दिले, संपूर्ण कायन आपले जिवीत दिले आणि म्हाका सोडून दिले. आता म्हाका सांगा असो खंयचो मनीस आसा जेणी आपल्या आंगाचेर 5565 घायाच्या वयर घाये घेतले, 39 चापकाचे फटके घेतले, 72 काट्यांचो मुकुट घेतलो आणि हे सगळें घेवन सोडून दिलेले म्हाका कोणतो दाखयात. प्रेज द लॉर्ड. खंयचोच मनीस ना.
कित्याक बायबल क्लियर करता न्हू बाबा. बायबल कितें क्लियर करता, दुसरें नांव मळबा खाला देवान मनशाक दिवंक ना. कोणाच खंयच्याच मनशाक देवान ती पदवी, देवान तें नांव दिवंक ना. कित्याक त्या मनशाचें नांव घेवन, त्या मनशाचें नांव सांगून तुवें स्वर्गा राज्यार भितर सरतलें ना. ही बायबल क्लियर म्हणटा. Acts chapter 4 verse 12 क्लियर म्हणटा. Praise the Lord. खंयच्याच नांवा वरवीं तुमकां सोडवून मेळोंक शकना, खंयच्याच ना. पळयात आज जर आमी पळयल्या जाल्यार वेगवेगळ्या जाग्यांचेर सोडवणीसाठी लोकां वेगवेगळे भाशेन करतात, पूण तांकां खबर ना सोडवण दितले फकत एकूच नांव आसा आनी जेच्या पृथ्वी खाला तेचे अधिकार चलता. आमेन. हालेलुया. पृथ्वी खाला त्याचो अधिकार जाला आनी पृथ्वीच्या वयरूय त्याचो अधिकार चलता. आमेन. पळयात आयज पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा, सोडवण दितले एकूय नांव ना, एकूय नांव ना. बायबल क्लियर म्हणटा, जे दुसऱ्या वाटेन वयतात, जे मेन दरवाजो सोडून दुसऱ्या वाटेन वयतात ते चोर आनी नागवणे म्हणटात. प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्ताचीच वाटेन चलोंक जाय. देखून जेजू क्रिस्त म्हणटा ना जॉन चॅप्टर 14 हांव वाट म्हज्याच वाटेन तुका चलोंक जाय. हांव सत, हें सत तुका एक्सेप्ट करूंक जाय. हांवूच वाट आसा ती आनी तरूच तुका जिवीत मेळटलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात जिवीत मेळोवचे पासून इतली प्रोसिजर सिंपल आसा. एका मनशाचेर विश्वास ठेवचो, एका मनशाचेर न्हू जायत्या, आनी तो म्हटल्यार एकलो जेजू क्रिस्त. आमेन. कित्याक बायबल क्लियर म्हणटा. आनी दुसऱ्या कोणाच वरवीं आमकां सोडवून मेळोवंक शकना. मिसअंडरस्टँडींग करून घेवं नाका. सोडवण दितली जायतीं नांवां आसात, सोडवण दितली आमकां जायते वाटी आसात, सोडवण दितली आमकां जायते मार्गात ना. सोडवून दितलो एकलो जेजू क्रिस्त आसा आनी तेचेच वरवीं सगळ्यांका सोडवण मेवल्या. आमेन. तेच्याच वरवीं सगळ्या सेंटांका सोडवण मेवल्या. तेच्याच वरवीं सगळ्या भाग्यवंतांका सोडवण मेवल्या. तेच्याच वरवीं बाबा मरियमायकूय सोडवण मेवल्या. तेच्याच वरवीं झुजेक पासून सोडवण मेवल्या. तेच्याच वरवीं पेद्रूक पासून सोडवण मेवल्या. तेच्याच वरवीं पावलूक पासून सोडवण मेवल्या. तेच्याच वरवीं हर एका शिसाक सोडवण मेवला. तेच्या वरवीं आनी तांकां सोडवण दितलो. आनी दुसरें नांव नसलें, मिसअंडरस्टँडींग करून घेयनाका. तेंच्यांनी तेच्या नांवान सोडवण घेतल्या. जर दुसऱ्या नांवान खंयच्या सोडवण घेतल्या तर ती सोडवण संपूर्ण ना जायना. ज्या ताकाय जेजू क्रिस्ता वरवीं सोडवण मेवना ताकाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयज पळयात तुज्या आनी म्हाज्या मदें एक मध्यस्थी आसा, एक मिडिएटर आसा, तो म्हटल्यार जेजू क्रिस्त. हालेलुया. दुसऱ्या खंयच्या रक्ता वरवीं न्हू, पूण आपल्या वा पाडकुल्याच्या वा बोकडाच्या रक्ता वरवीं न्हू, पूण आपल्या रक्ता वरवीं तो बापा लागीं गेलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आपल्या रक्ता वरवीं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पवित्र पुस्तक क्लियर म्हणटा, सोडवून दितले आनीक बाबा नांव ना. सोडवून दितले आनीक नांव ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात हें तुमकां उतर क्लियर करूचे साठी म्हाका तुमकां हेब्रेवच्या पुस्तकान व्हरचें पडटलें. हेब्रेव चॅप्टर 9 वर्स 23 आमी वाचूंक जाय. हेब्रेवाचें पुस्तक 9 आनी 23 क्लियर अशें म्हणटा. पळयात, ह्यो वस्तू सर्गीच्या वस्तूचे नमुने आनी ह्यो परी ह्यो नितळ करूंक जाय. तर सर्गीच्यो वस्तू नितळ करूंक त्याहून उच परत्या बाळाची गरज. हे खंयचे अशी उलयता भागेत पावले हेब्रेवांक. ज्यो पळयात ह्यो वस्तू सर्गीच्या वस्तूचे नमुने म्हटल्यार जे ती वेदी आसताली, पडदे आसताले आनी पाडकोल्याच्या रगात तेचेर मारताले आनी नितळ जाताले. पळयात हे वस्तू कितें म्हणटात, हे वस्तू सर्गीचे वस्तूचे नमुने आनी हे परी नितळ करूंक जाय तर
स्वर्गीच्या वस्तू नित करून त्याहून अधिक वर त्या बाळाची गरज. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. 24 लाईन पाहिजे. ख्रिस्त मनशांनी केल्ल्या पवित्र जाग्याच्या नमुन्यान भितर सरूंक ना. तो त्याच सर्गार रिगलो आणि असो तो आमचे खातीर देवा फुड्यान दिश्टी पडला. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. परत पुढे म्हणटा आता ह्या निमाण्या, प्रेज द लॉर्ड, कितें म्हणटा, आणि आता ह्या निमाण्या काळार एकेच पावटी आपलो यज्ञ करून पातकां काडून उडोवंक तो दिश्टी पडलो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हेब्रेव चॅप्टर 10 वर्स 4 आमकां सांगता, कित्याक पाडकुल्याच्या आनी बोकडाच्या रक्तान केन्नाच पातकां धुवन काडून उडोवंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. समजून घ्या, त्यांनी आपले बलिदान दिले, त्यांनी आपले सॅक्रिफायस केले. प्रेज द लॉर्ड. आणि त्याच्या रक्तान आम्ही शुद्ध झाल्या. सो तो मिडिएटर असा तुझे आणि माझ्या मध्ये, तो मध्यस्थी झाला. आमेन. देखून भागीत पावलू कितें म्हणटा पळय, आणि खंयच्याच वरवीं आमकां सोडून मेळूंक शकना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. समजून घ्या, तेणी तुमच्या पासत कितें केलां हें सदांच मतीन धरात. नातर कितें जातलें जाणा, आमी तेणी केल्लेले जर आमी इसारल्या तर आमकां सर्गीचें रास केन्नाच मेळचें ना. आयज अशें जालां, जेजून जें केलां तें जायत्या जाणांनी इसारलां आनी दुसऱ्या वरवीं आमी आयज सर्गीचें रास बांदूंक सोदता. हालेलुया. दुसऱ्या वरवीं आमी स्वर्गीचे रास बांदूंक सोदता. हालेलुया. ना, स्वर्गीचे रास खंयच्या आनीक दुसऱ्या मनशा वरवीं बांदूंक जायना बाबा. स्वर्गीचे रास फकत बांदूंक जाता ते म्हटल्यार जेजू क्रिस्ता वरवीं. आनी खंयच्योच वाटेनान म्हाका ह्या वाटेन हांव वयतलो, त्या वाटेन वयतलो, तें केल्यार हांव स्वर्गीच्या राज्यान पावतलो. आयज पळयात, संवसारान आमी, आयज हांव चिंत्तालो, मनीस संवसारान चलता न्हू, संवसारान चलताना मनीस ज्या वेळार ल्हान आसता न्हू, तो ल्हान धाकटेलो आसता, त्या वेळार तो बरी स्टडी करता. कित्याक म्हाका म्हाजें फ्युचर बरें जावंक जाय. फ्युचर बरें जाले उपरांत तो आपले एक बरें प्लॅन करता. म्हाका एक बरें घर जाय, म्हाका एक बरी बायल जाय, म्हाका एक बरें जिवीत जाय, आनी त्या पासत तो चलता दर एका वेळार. पूण हे सगळें तयार करीत असताना तो आपल्या जे स्वर्गराज्याचे घर आहा तेच्या विशीं चिंतनात ना, जे स्पिरिच्युअली घर आसा तेच्या विशीं चिंतनात ना. तो ह्या संवसाराचेर चिंतता, पूण जेणी तेका धाडला ते देवाचे चिंतनात ना. हालेलुया. ह्या संवसारान आमी फकत एक यात्रेकारां जावन आसा. आमी थोडो वेळ आसताल्या एक देवाचें गिफ्ट आसा. हें आमी दुसऱ्यांक जेजू दिवंक ह्या संवसारान आसा. जर तुजे लागीं हें काम जायना ना तर ह्या संवसारान येवन म्हजें जिवीत एक व्यर्थ जिवीत जावन आसा. तुजे वरवीं जेजू क्रिस्त दुसऱ्यांक दिश्टी पडोकूच जावं. जर तुजे वरवीं जेजू क्रिस्त दुसऱ्यांक दिश्टी पडना ना तर तें व्यर्थ जीवन आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सजमन घेयात बाबा, आमकां खंयचीच वाट ना. एकूच वाट आसा. ती म्हटल्यार जेजू क्रिस्त. त्याच्या थंय आमकां रावंक जाय, त्याच्या थंय आमकां जिवीत मेळटलें, आनी तोच आमकां सोडवून दितलो. आमेन. तोच आमकां सोडवून दितलो. कित्याक सोडवून दितलें आनी दुसरें नांव देवान ह्या मळबाखाला दवरूंक ना. पळयात, सजमून घ्या. सोडवून दितलें एकूच नांव आसा आनी तें म्हटल्यार जेजू क्रिस्त. तुमकां एकाच नांवान मागोवंक जाता तें म्हटल्यार जेजू क्रिस्त. शिसांनी पासून एकाच नांवान मारलें तें म्हटल्यार जेजू क्रिस्त. पुर्वजांनी पासून आमच्या एकाच नांवान मारलें तें म्हटल्यार जेजू क्रिस्त. आमच्या मरियमायन एकाच नांवान मागलें तें म्हटल्यार जेजू क्रिस्त. मरियमाईक पासून तारणाची गरज आसली, मरियमाईक पासून सोडवण्याची गरज आसली. तुमी म्हणटाल खंय आम ब्रदर बरें येयलेलें आसा. मरियमाईक सोडवण्याची गरज आसा. लूक चॅप्टर 2 वर्स 1 ऐकात.
ती बरयला म्हजो आत्मो सर्वेस्परा देवाक वाखाणटा, म्हज्या तारका म्हटल्यार कितें, तारोंडार, सोडवणदार, तिका पासून सोडवण्याची गरज आसली, ती पासून सोडवून मागताली आनी तिका सोडवून दितली कोण तर जेजूस जावन आसलो. हालेलुया, हालेलुया. जुजेक पासून सोडवून दितलो कोण, जेजूस जावन आसलो. सो हर एका मनशा कोदाक सोडवून दितलो एकलेंच नांव आसा तो म्हटल्यार जेजू क्रिस्त. आनी दुसऱ्या खंयच्याच नांवा वरवीं आमकां सोडवून मेळना ना बाबा. प्रेज द लॉर्ड. केन्नाच सजमून घे. आमी दुसरी नांवां सोदुची न्हू, दुसऱ्या नांवान आमी मागोवचें न्हू, एकाच नांवान मागोवचें, तें म्हटल्यार जेजू क्रिस्त. आमेन. थँक्यू जीजस. हे दिसा पासून, ह्या वेळा पासून जे पवित्र आत्मे तूं उलोवंक सोदताय तें हांव उलयतां, जे तूं तांकां सजमोवंक सोदताय तें हांव सजमयतां. पवित्र आत्मे हांव ह्या वेळार पळयतां तुजे उतरांचो इफेक्ट, तुजे उतरांची पावर तेंच्या कुडीचेर, तेंच्या फॅमिलीचेर, तेंच्या बिझनेसाचेर, तेंच्या कामाणकाचेर पळयतां. एक वाडतो अनुग्रह पळयतां तेंच्या जिवितांत, ती वाडटा, केन्नाच खाली जायना, केन्नाच खाली जायना, केन्नाच लॉस मध्ये वचचें ना, केन्नाच गरीब आसचें ना, केन्ना दुखेच रावचें ना, तर सदांच ती वाडटली. कित्याक तुजी कृपेन भरलेलो देव आमच्या सांगात आसा. तुजी कृपा सशनाच्या सशनाक आमच्या सांग. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. केन्नाच तुमी निराश जायनाकात, केन्नाच दुखी जायनाकात, कित्याक सोडवणदार तुमचे थंय उजबावला. आमेन. गॉड ब्लेस.